रोक कर, ये भी दिखाना है ना उनको क्या कर रही है। ठीक है, पागल हो गई है। बहुत टाइट है, खुद झगड़ रहे हैं और हम दूसरों पे डाल। माझे नाव सोनिया. सोनिया, हय तुम्ही शक होणार हय हांव चलयता हे शेक. शक चलयता. हय हय शेक. म्हाका सांगा, फ्रायडे जो राती इन्सिडंट एक घडलो, 3 डॉक्टरांचेर एक एसॉल्ट जालो, अटॅक जालो, एक्झॅक्ट ते कितें जाल्लें? सर एसॉल्ट असो कांय जावंक ना तेंचे कडेन, कित्याक आमचे आतां ऑलमोस्ट कितले 15 दीस जाले, 15-20 जाले शेक चालूच आसा. आनी म्हाजे कडेन स्टाफूय ना आतां, कित्याक सगळें नवरात्री चल्ला, सो आमचे कडेन स्टाफूय ना. ते स्टाफ आतां गांवांनूच आसा, सो एकटोच म्हाजे कडेन स्टाफ आसलो आनी बाकी हांव सगळे वर्कर्स घालून आमचें काम चालू आसलेलें. सो म्हाका काल राती एक कॉल येयलो, म्हणजे म्हाज्या स्टाफानूच तो एकटो मनीस आहा पळय, तेजो म्हाका कॉल येयलो की मैडम कुछ प्रॉब्लम हो गया है, तो शेक पे आ जाओ, कुछ ये 3 लोग यहाँ पे लफड़ा कर रहे, तो शेक पे आ जाओ म्हणून हांव धांवून सकयल येयलें. बट तेच्या पयलीं जेन्ना हांव हांगा काम चॅक करपाक येयलें पळय, आमच्या शेकाचें काम चालू आहा, म्हणजे सगळें पेंटिंग चल्लां, कितें प्लायवूड घालता, सगळें तेजें काम चालूच आसा. सो त्या खातीर ते पयलीं हांवें 3 जाणां हांकां पळयल्ले थंय आसलेलीं ती. ती कपल आसली, ना पयलीं ती कपलूच आसली. ती थंय बिचार बसून थंयसर पियाताली, सामकी बिचार. एक्चुअली बिचार पिवपाक इतलें रातचें अलावडूय ना, आनी तुमकांय खबर आहा गव्हर्मेंट अलावूय करना बिचार अशें पिवपाक. बियर्स हाडून ती फूल तेंच्या हितून टायट आसली. आनी ती एकामेका तेंची झगडी बिगडी जाली, तेंची एकामेकाक ते मारपाक बिरपाक लागलेले. सो तेन्ना मागीर हांवें म्हणलें सोडून दी, हांव म्हाजें रेस्ट करपाक हांव घरा गेलें. घरा वचून रेस्ट केलें हांवें, म्हाज्या रुमान वचून रेस्ट केलो. सो हांव परत येयलें आनी परत येयलें मागीर ताणें म्हाका कॉल केलो म्हाज्या स्टाफान, तेन्ना हांव परत येयलें. परत येयल्यार तें पयलें जाल्यार ती थंयसर बोवाळ घालताली, बुरश्यो गाळयो घालताली. मागीर हांगासर म्हाजे कडेन व्हिडिओ आहा तेंचो, ते व्हिडिओन ते दाखयला. ते बुरश्यो सामक्यो बुरश्यो गाळयो घालता. आनी ताणें म्हटलं 15 जाणां आसलेलीं जाल्यार ते हांगा बसून कित्याक ते हांगासर बसलेले न्हू. तेच्या सायडीक ते 2 चेडे, ते म्हणटा 15 जाणां मारपाक येयली आपल्याक, हे सगळे ते म्हणटा. जाल्यार ते कित्याक हे केल्ले? पयलीं जेन्ना तेंच्यांनी म्हटलें की ती कोण डॉक्टर आहा पळय, हय. स्टेटमेंट आसा की आमी पिवन जाली की आमी भायर सरलेली वचपाक. भायर सरल्या उपरांत चेडूं जे आसा ते फुडल्यान चलताले आनी तेच्या फाटल्यान दुसरो चेडो चलतालो, त्या फाटल्यान तिसरो चेडो चलतालो. एका चेडवाक त्या डॉक्टर खंय तरी कमेंट्स पास केलो. ते कमेंट्स बी तशें कांय ना, ती ऑलरेडी पयलींच येयल्ली, 11 येवनूच ती बसलेली आनी तेंचीच कितें झगडी जाल्ली म्हणून ती. आनी मागीर ती आमच्या स्टाफा कडेन सोरो मागतली, आमचें शेक काय स्टार्ट ना, तो आमी खंयच्यान तेंकां सोरो दितले. आमी म्हटलें तेका तेंच्या स्टाफान, तो स्टाफ आहलो पळय, ताणें सांगलें आमी बाबा तुका सोरो दिना, आमचे कडेन सोरोच ना. काम करता पळय ते वखदांनी कोणा तरी कमेंट्स पास केल्लो पयलीं. ते इतलें म्हाका खबर ना, कित्याक हांव ऑलरेडी रेस्ट करून, ते आपलें काम करता. ते आमचे एकूच स्टाफ तो आनी बाकीचे सगळे लेबर्स. ते लेबर्स आतां हांव कितें सांगूं शकता. बट तेंच्यांनी अशें कांय कमेंट कांय करूंक ना, कित्याक ते आपले कामान. हांवें तेंकां विचारलें न्हू, ते म्हणपाक लागले तेच झगडी करताले, एकामेकाक मारताली ती कपल म्हणून. तो मागीर तो तिसरो मनीस सकयल येयलो. तो तिसरो तेंचो आनी कोण तरी फ्रेंड आहलो, तो सकयल येयलो आनी तेंची सॉर्ट आउट करपाक लागलो. म्हणून आमचोय मागीर मनीस देंवलो, कितें जालें अशें म्हाका तेंच्यांनी सांगलें. आमचो तो एकटो स्टाफ आहलो पळय तेणें. इतलेंच म्हाका खबर आहा. मागीर ती हांगासर वयर येयली तेन्ना ती सामकी बुरश्यो गाळयो घालपाक लागली. सो मागीर हांवें ताका सांगलें हांव तुका जाय जाल्यार हॉस्पिटलान व्हरता, तुमकां हांगासर नियरबाय हें आसा हेल्थ हॉस्पिटल आहा. बट ती अग्री करत नासलेली आमी हॉस्पिटलान वयता म्हूण, कित्याक ते एक्चुअली डॉक्टर्स ते आपूण आपलें प्लॅनिंग करतले, कितें आमी सिजरीन कितें तें सर्जिकल नायफ घेवन आमी आमचो हात कट करतले आनी हेंचेर घालतले म्हणून. पण म्हाका दिसता की कितें तरी हाय डोजार बी कितें आसूं शकता, कितें म्हाका कांय कळना कित्याक ते अशें तेंच्यांनी कित्याक केलां तें. म्हाजे कडेन आतां एकूच स्टाफ आसा. आनी जो तेंच्यांनी जे म्हटलां पळय की 15 जाणां आपल्याक दांडे घेवन अटॅक केले म्हणून, 15 जाणां कोण नासले सर. 15 जाणां आसलेले ते अशें हांव तुका व्हिडिओ दाखयता, ते व्हिडिओन तुका कळटलें. जर ते इतले 15 जाणां आसले म्हणटा कोण, जाल्यार हे हांगासर बसून कित्याक आमकां हे बुरश्यो गाळयो घालतले न्हू. एक सेकंड आं.
व्हिडिओ आहा त्यांचो. जर ते 15 जण असलेले जाल्यार ते अशे हांगा बसून इतले रडटा, हे कित्याक करतले, बोवाळ कित्याक मारतले. मग हांवें स्वता व्हिडिओ काडला, तेका हांवें विचारलें बाबा कितें जालें, कित्याक तूं अशें करता. म्हाका दिसता ती खूब ड्रंक असली, तेंकाच खबर ना तेंचे कितें जालां तें. आनी ती कितें ओडून येयला, कितें मारून येयला, म्हाका काय खबर ना. अशे कोण मनीस इतले बसून अशें करूं तरी शकना चेडूं. आनी आमकांय म्हणजे ट्युरिझम हांगा येयल्लेच, आमी अशें कोणाक अशें करूं शकना. मला सांगा मॅडम, जसं तुम्ही म्हटलं की शेकाचेर तुम्ही पयली असले, ओके, मागीर तुम्ही रेस्ट करपा खातीर गेली, त्याच्या उपरांत एक स्टाफ आसलो तुमचो आनी बाकी काही वर्कर्स असले, मागीर त्यांचो स्टेटमेंट जो आसा की एक चेडूं येयले मदींच तांकां धरपाक आनी त्याचे केस चेडूं ते एक्चुअली माझे फ्रेंडूच, ते वयर एक रेस्टॉरंटान बसून थंयसर जेवताले. सो ते थंयसरल्यान भायर येयले, ते बोवाळ जावन चेडूं हांगासर बसून बोवाळ करता, तेन्ना ते विचारपाक येयल्ले तेका. इवन हांवूय तेन्ना थंयच आसलेलें, हांवें तेका विचारलें, ते चेडवानूय विचारलें, ते सांगू शकता तुमकां. I came out to see what happened. I asked her also if you need any help or anything. I came near her. She said she started screaming at me. She started abusing me. She thought I don't know who I am, but she started attacking me as well. She snatched my specs. She caught the specs. She broke it in her hand. Then I moved out because I didn't want to get hurt from her anymore. Then I was still standing far away. I seen her. She was there. She was abusing. She sat on the floor. She kept abusing. There were other two guys with her. Then cops came. One van of cops came. They came. Who called the cops? I think the girl. They only called. They also were trying to call, but I don't know if they called.